नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयांतल्या 14 प्रभागां खातीर जाली पोटवेंचणूक। सगळ्यांत चड मतदान जालें 91.39% चांदेल हासापुरांत, जाल्यार सगळ्यांत उणें मतदान 31.40% जालें आकेबाश वाठारांत। गोंयांतल्यो कांय मुखेल कॅसिनो कंपनी आतां ऑनलायन जुगाराच्या ॲपांचो व्हडा प्रमाणात प्रचार केल्ल्यान तरणाट्यांचेर जावं येता परिणाम लोकांनी उक्तायला हुस्को। नावेली पंचायतीन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेचेर सविस्तर जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान ग्रामसभेत जालो बोवाळ। तशेंच वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवंक नाशिल्ल्यान तापली नावेलीची ग्रामसभा। संवसारीक बायलां दिसा निमतान काँग्रेसीच्या बायलां फुडाऱ्यांनी एलपीजी सिलिंडराचे दर वाडिल्ल्यान केलो निशेध। काँग्रेसीची फुडारी मनीषा उसगांवकारान भाजप सरकाराचेर केली खर टिका। उसगांव वाठारांतल्या दुकानाक लागलो उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात। सुदैवान टळी जिवीतहानी। वेळी तोळेकांटो वाठारांतल्या फुटबॉल मैदानाचेर जाता दुर्लक्ष। 10 वर्सां पयलीं 18 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लें मैदान अजूनय आसा अर्दवट। बेगोबेग उरिल्लें काम करचें पुराय थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। गोंयांतल्यो नामनेच्यो कॅसिनो कंपनी आतां ऑनलायन जुगाराक चालना दिवपा खातीर सोशल मिडियाचो व्हडा प्रमाणात उपेग करतात हे उजवाडाक आयले। फेसबुकाचेर सेगीत येवपी जायरातींक लागून लोकांक रियल मनी कॅसिनो खेळ खेळपाक भुलयतात। ऑनलायन जायरातींचो हो वाडत वचपी आंकडो नागरिकां मदीं हुस्को निर्माण करपाक लागला। पळया। गोंयांतल्यो कांय मुखेल कॅसिनो कंपनी आतां ऑनलायन जुगाराच्या ॲपाचो व्हड प्रमाणात प्रचार करतात। ह्या ॲपाच्यो जायराती फेसबुक सारख्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर वापरप्यांच्या टायमलायनीचेर सेगीत आयिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला। हे जायराती रियल मनी कॅसिनो खेळ खेळून लोकांक चड पयशे जिखपाक भुलयतात अशें दिसून आयला। देखून खास करून तरणाट्यांचेर ताचो परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। ह्या फाटभुंयेर कांय नागरिकांनी सोशल मिडियाचेर ऑनलायन जुगाराच्या प्रचाराचेर नियंत्रण दवरचें अशी मागणी केला। मजगती या वाडट्या जायरातीक लागून ऑनलायन जुगाराच्या प्रसाराचेर नवो वाद सुरू जाला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आयतारा नावेलची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयावेल्यान तापली। रोशनी रॉड्रिगेसान कर्मचाऱ्यांची निवड करपाची प्रक्रिया आनी तांची नेमणूक कशी जाता हाचे विशीं ग्रामसभेत प्रश्न विचारिल्लो। तशेंच सीसीटीव्ही कॅमेरा विशीं थळाव्यांनी प्रश्न उपराशिल्लो। मात सरपंचान खंयचीच सविस्तर जाप दिवंक नाशिल्ल्यान ग्रामसभेत बोवाळ जावन ग्रामसभा रद्द जाली। So I'm dakoy mo na kidacha dakoy ti mobile चे Your video representative, right? I hope you know that. I placed a proposal regarding how are the new temporary staff appointed. So when I questioned the Sarpanch, what was the procedure followed and what was the sections that were used to appoint the new staff or the temporary staff or be it the permanent staff. I just asked him this question, wherein he answered me, we inform the, no, if it is temporary staff, we only give a notice in the church. We don't issue a public notice on newspaper, and that's not required. Okay, so some of the members then during this discussion, some of the members raised their concerns, saying that it was published only in the church, but it was not published in the chapels, even if it is a temporary staff appointment. So during this process, I again questioned him that why is it that only your relatives are being hired.
And now I'm coming to their names. It's Meliki Fernandez, who is a Punch member's relative. That is Nettie Coelho's Nettie Coelho. And the other one is Gloria Narona, who is related to Biana, the Punch member of Rathwada. So it is like other youth from our vicinity, that's Naveli, are not getting this opportunity. He is just employing the relatives of Punch members, and he is favoring all his relatives. So our youth is lacking back when it comes to job opportunities. And apart from that, on the appointment letter of one of the new appointees, that is the temporary staff, it is mentioned that rejected. I can give you all the copy of that. And after writing rejected, she is working here. कॅमेरा आमी गेले ग्रामसभेन आमी डिसायड केल्ले, ग्रामसभान रेजोल्युशन घेतले की आमकां कॅमेरा जाय म्हणून. तेजे उपरांत वन ऑफ द ग्रामसभा मेंबर्सान RTI मारली आनी विचारलें कितें स्टेटस जाला कॅमेराची. आमकां रिप्लाय येयली की बॉडी ग्रामसभा म्हणजे पंचायत बॉडीन रिजेक्ट केलो म्हणून, कॅमेरा घालपा नाकाय म्हणून. सो आयज आमचे परत इश्यू काडलो, आमकां कॅमेरा जाय कित्याक सिक्युरिटी जायती मिसयूज जाता. कित्याक आतां फाटीं चोयल तुमी TCP ऑफिसान गेल्यारूय थिंगा फायल्स मिसींग येयले. आमच्याय पंचायतां हें जावंक शकता आनी भोव करून आमी लेडीज आहाय तेंचेर जायते अशें करून अनवॉन्टेड केसीस घालपा जाताय. तेका लागून आमकां हिंगा पंचायतां येयली म्हणटरी आमकां सिक्युरिटी जाय म्हूण आमकां ते कॅमेरा जाय. कॅमेरा घालपाच्या बॉडीन आमी सद्या कॅमेरा घायलो आहे. पंचायता एंट्री गेटीको एक आहा, गार्बेजीको एक आहा, नावेली जंक्शनाचे आहाय 2 आनी वेस्टर्न बायपासाको आहा नागमोड जंक्शन. सो तें आनी खंय घालपा जाय इन ऑल द कॅबीन, सरपंच कॅबीन, सेक्रेटरी, कॉन्फरन्स रूम, स्टाफ आहा बरे सगळे घालपा जाय म्हणटा. सो तेंगे प्रपोजल घेयला. सो आतां बॉडी डिसायड करतली खूंय घालपाचें. समटायम कितें जाता एक कॅमेराचे सगळे कवर अप जाता. सो आमकडे हाय पॉवर आनी कितें कोन्न जाता तें. सो जाय ते घायलो परस एक हेजी कितें जाता तें पण पतली. संवसारीक बायला दिसा निमतान आयतारा काँग्रेस पक्षाच्या बायलां फुडाऱ्यांनी LPG सिलिंडराचे दर वाडिल्ल्यान निशेध करीत भाजप सरकाराचेर खर टिका केली. बायलांक खूश करपाक सरकारान बरी येवजण करपाक जाय आशिल्ली, मात सरकारान सिलिंडराचो दर वाडयल्ल्यान खर्च भागोवपी बायलांचेर भार पडला, अशें काँग्रेसीची फुडारी मनीषा उसगांवकर सांगता. 2012 सिलिंडराचे दर वाडिल्ले तेन्ना भाजप महिला मोर्चान कसो निशेध केल्लो हाची तांच्यांनी याद करून दिली. प्रतिभा बोरकर, मुक्ता मालाम फोंडवेकर आनी हेर फुडारी निशेधांत वांटेकार जाल्ल्यो. पार्टीची महिला आज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करपाक आयला. आज महिला दिन. खरं म्हणजे सरकारान बायलांक खुश करपाक कितें बरी येवजण करपाक जाय आशिल्ली, बरी सबसिडी दिवपाक जाय आशिल्ली. सदांच म्हणटा बीजेपी सरकार स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर भारत नांवां व्हडली व्हडली, आनी आज महिला दिनाक गॅसाचो रेट वाडयलो. कमर्शियल 115 रुपया वाडयलो आणि डोमेस्टिक 60 रुपया. ही जेन्ना 2012 बीजेपीची महिला आशिल्ल्यो, महिला मोर्चा 2 रुपया वाडत जाल्यार हांगा आडवी पडटाली रस्त्यार, बोवाळ मारताली काँग्रेसीच्या नांवान. आणि आज 60 रुपया वाडलो डोमेस्टिकाचेर जाल्यार तांच्या तोंडान कुड्डे घाल्यात. तांकां फरक पडना कित्याक तांचें काम सादले. ती आज भांगराचें शीत खातात आणि गोंयकार आज ज्यो गरीब बायलो आसात काकूट तांची ती रडटात. 60 रुपया सिलिंडर आणि सबसिडी ना काय ना. आणि सीएम आणि गोंयचे बीजेपी सरकार इव्हेंट करता. इव्हेंटाचेर 2 कोटी 4 कोटी 6 कोटी मोठा आज इव्हेंट सरकार जाला. इव्हेंटा करपाक जर तुमच्याकडे कोट्यांनी पैसो आसात, ह्या गरीब बायलांक सबसिडी कित्याक मेळना? आमी जाणा वॉर करता, मोदी म्हणटा वॉराचो इफेक्ट, मागीर तुमी ताजी येवजण कित्याक करूना? ही सबसिडी गोंयच्या बायलांक मेळची म्हणून सरकारान हाजेर विचार कित्याक करूना? आज 60 रुपया वाडला. वाडत आसा. कितलो पावलो पळय आज 930 रुपयाचेर सिलिंडर पावलो. आज कशी काडटली बायलो? गांवांनी कॉन्क्रीट व्हडले प्रोजेक्ट काडटात तुमी, लाकडां काबार केला कितें म्हणटात तुमी? 2012 हेच गरीब लोकांनी तुमचे सरकार हाडले म्हणून तुम्ही बदलो घेतात तांचे कडेन.
आता कितें कशी करतली गोंयची अवस्था. आज विमेन्स डे तांबडे कपडे किंवा बरे कपडे घालून सेलिब्रेशन करपाच्या वाट्याचेर आमी काळे कपडे घालून हे सरकाराचो निषेध करपाक आयल्या. कारण आमकां आज कितें बरे वुमन्स डे दिवपाचें सोडून हे दुख्ख दिता तुमी. हे घर कशें चलोवपाचें. बायलांक प्लस दादल्यांक तो सिलिंडर हाडपाक दादल्या कडेन पयशे दिता आसतना सुद्दां हो परिणाम सगळ्यांचेर जातलो. उसगांव वाठारांतल्या दुकानाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कैद केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक धार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. दुकानाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 70 लाखांचे लुकसाण जाल्ले अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. कसले शॉप असलेले बंद नाशिल्ले पूण अशें दनपारां 2 बंद केल्ले 4 ओपन करी. आज म्हणजे ह्याच्या खातीर लेट शिगम्याक लागून हॉटेलान लॉस जाला. हे सायडीचे हॉटेल तुझे हॉटेल आहे कितें तूं बंद असलो त्या टायमार हांव हेका फोन करता म्हणून तुम्ही मागीर भायर सरले हॉटेल मागीर भायर सरले. म्हाजें सामान सगळें काडलें त्या फायर ब्रिगेड पावलो ना टायमार. वेळी मतदारसंघातल्या तोळेकांटो वाठारांत आशिल्ल्या फुटबॉल मैदानाचेर पुराय दुर्लक्ष जाल्ल्याचें कळटा. 10 वर्सां आदीं 18 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ले हे मैदानाचें काम अजूनय पुराय जाल्लें ना. उरिल्लें काम पुराय करून स्टेडियम उक्तें करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मजगतीं उरिल्ल्या कामां खातीर सरकारा कडेन निधीचो उणाव आशिल्ल्याचें थळावो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता. आयकात. वेळ्ळी तोळेकांटो वाठारांतलो हो फुटबॉल मैदान 10 वर्सां पयलीं वट्ट 18 कोटी रुपया खर्च करून हे मैदान बांदिल्लें. मात ह्या फुटबॉल मैदानाचेर सध्या दुर्लक्ष जाला. ह्या स्टेडियमात 5000 लोकांक बसपाची ताक आसा. मात ह्या मैदानाचें काम अर्दवट उरलां. 10 वर्सां आदीं बांदिल्लें हे मैदान अजून पुरायपणान सुरू जावंक ना. सरकारान बेगोबेग उरिल्लें काम पुराय करून स्टेडियम लोकां खातीर उक्तें करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. मजगतीं उरिल्ल्या कामा खातीर सरकारा कडेन निधीचो उणाव आसा अशें थळावो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता. तोडेकांटो वेल्ली स्कूल फुटबॉल ग्राउंड आहा तो ऑलमोस्ट मोर दॅन 10 इयर्स जाली. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट जालो. आख्खो स्टेडियम स्टँड बांदलेले आनी कंपाऊंड आनी सगळे फेसिलिटीज तेंचो सगळे आहले. तो फेज 1 कितें आहलो ऑलमोस्ट 18 क्रोजांचो तो फेज कंप्लीट जालो. सो तेच्या फाटल्यान आमी जेन्ना आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा ताका हाडून आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा ताजो आमी इनॉग्रेशन केल्लें आनी आमकां प्रॉमिसूय केली. सेकंड फेज आहा ती हे फुटबॉल टर्फ घालपाचो ग्रास घालपाचें ते आमचे घेतले म्हणून ते आयज पासून जालें ना. आनी ताच्या फाटल्यान कितें थोडे भुरगे येवन खेळटात थिंगा ओपन दवरलो आहा तो पूण तेजे अजून पासून सेकंड फेजीचे अजून मुखार पावलो ना. आनी आमी आतां न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय येयला. सो तेकाय आमी हे सगळें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा कित्याक येदो व्हडलो 5000 तेजी कॅपेसिटी आहा. 4 ड्रेसिंग रूम आहा तितून कॉन्फरन्स रूम आहा कितें कॅन्टीन आहा सगळें बरे भाशेन आहा. थिंगा टॉयलेट फेसिलिटीज आहा बांय मारल्या पंप हाऊस आहा सगळें थिंगा आसतना हो जो स्टेडियमाचो अजून पासून तेजो यूज जालो ना कंप्लीट जायना सो आमी हे स्पोर्ट्स मिनिस्टराक फाटीं आमी डायरेक्टरा कडेन आमी उलयल्ले आहाय. सो हे कितें आहा तें करचें म्हणून सीएमा कडेन आमी उलयल्ले आहाय. सीएमानी डायरेक्टराक तेगे इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा तेजें कितें करपाचें. सो म्हाका दिसता आनी आतां आमचें बजेटूय आहा. सो बजेटान हांवें सीएमाकूय बरयल्लें आहा हे कितें उरलां आतां आमचें पेंडींग आहा तें हो वेल्डी ग्राउंडाचें हे तरी बजेटान घेवचें आनी कितें काम उरलां तेजें कंप्लीट करून दिवचें म्हणून मागलां. सी आमी लास्ट टायम हेकाय सांगलें आहा आमी एसेंब्लीकूय उलयलें आहाय जे फुटबॉल ग्राउंड स्पोर्ट्स फेसिलिटीज कितें स्टार्ट आहाय त्यो कंप्लीट करच्यो आनी नव्या वस्तू आनी हात घालचे न्हू म्हणून कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युन्सीकूच आतां सांगले ते भाशेन हो येदो व्हडलो ग्राउंड येदो व्हडलो एक्वायर कर 18 crores तेन्ना मोर दॅन 15 years स्पेंड केल्ले. म्हाका दिसता आतां तसलो बांदपाक मोर दॅन 50 crores लागतले तसलो स्टेडियम बांदपाक गेले जाल्यार. तेजे भाशेन आमचो एक सांजे दे अरेलावी ग्राउंड आहा तेजी अशें करून फर्स्ट फेज जाल्ली आहा. सेकंड फेज आतां ऑलमोस्ट ऑरस जाल्लें तेजे टर्फ घालपाचें ते आमी घातलो एस्टिमेट केलो सगळे फायल थिंगाच्या पयशां लावन उरलो आहा. आमी आमचो आसोलना ग्राउंड आहा तेजी कंडिशन चल्ल्यात कोट्टले तेजे कंपाऊंड वॉल पडलो आहाय ड्रेसिंग रूम आहाय तेजे पडलो आहाय
हेंय आमी SCGक सांगलां, डायरेक्टराक सांगलां, हे ग्रावंड आसोन खेळपाक मेळना, तेचे ते काम म्हणजे ते आहा तेजे पयलीं रिपेर जावपाक जाय, कितें काम पेंडींग आहा तें जावपाक जाय. तूं आनी म्हाका दिसना आनीक न्यू फेसिलिटी न्यू कॉम्प्लेक्स बांदपाक गेलो परस पयलीं हे कंप्लीट करपाक जाय, हे भुरग्यांक खेळपाक दिवपाक जाय. सो म्हाका दिसता हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टराक मागता जे ग्रावंड आहाय तेच पयलीं कंप्लीट करात म्हणून. सगळें पेंडींग उरलो आहाय. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक आतां सांजेद्याक इनकम्प्लीट आहा, आमचो वेल्डी इनकम्प्लीट आहा, आनी आमचो हिंगा तो आसोलना आहा तो तेजे खेळपाचें कंडिशन ना, तेजे कंपाऊंड वॉल पडलो आहा, ड्रेसिंग रूम पडलो आहाय, तेजे पावसान सारकें उदक भरता, तेजी लेवलूय सारकें नाय. हे सगळीं कामां सारकें करपाक जाय आनी न्यू प्रोजेक्ट मागीर घेवपाक जाय. हें जालें म्हणटरीच. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंयांतल्या 14 प्रभागां खातीर मतदान करप सुरू आशिल्लें. राज्य वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या 14 पंचायतींतल्या 12 पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत उत्तर गोंयच्या चांदेल हसापुरांतल्या वॉर्ड क्रमांक 1त 91.39% जाल्यार सगळ्यांत उणें मतदान आखे बायशांतल्या 6व्या वॉर्डात 31.40% जालां. तशेंच पर्वरी मतदारसंघातल्या साल्वादोर, देमुंद आनी दक्षिण गोंयांतल्या बाळी अडनेच्या वॉर्ड क्रमांक 8त बिनविरोध पोटवेंचणूक जाली. वेंचणूक आयोगाच्या म्हणण्या प्रमाण चांदेल हसापूर आनी आखे बायश हांगाच्या मतदारांक सोडून 10 पंचायतींच्या पोटवेंचणुकांनी मतदारांची संख्या 70 ते 80% जाल्या. आयज आमचे माझे बूथ नंबर विलेज पंचायत लाटंबाचे वार्ड नंबर 3 आयज आता बाय इलेक्शन जाता. म्हणजे फाटल्या एका झेडपीक सगळ्या लोकांच्या आनी देवाच्या आशिर्वादान झेडपी इलेक्ट जाल्या कारणान म्हाजी रिजायन दिले आनी तेका लागून आयज इंडिविज्युअल फक्त एकाच वार्डाचे आयज इलेक्शन आसा. हे इलेक्शनाक आमचे गांवचे 2 जाण कॅन्डिडेट उबे रावल्ले आसा. पूण म्हाका दिसता लोकांक पूर्ण आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा. आयज लाटंबाचे पंचायतीचे बाय इलेक्शन आसा. वॉर्ड नंबर क्रमांक 3 हेचेर हांव इलेक्शन लढयता. ही जागा खाली जाल्ली आसा तेन्ना पद्माकर मळीक विंगसान झेडपी जाल्लो आसा. ते बाय इलेक्शन तेचेर हांव इलेक्शन लढयता. आमचे फूल वोटर आसा 686 वोटर आसा. आनी लोकांनी म्हाका सांगलां की तूं बारीक सारीक कामां करता तेन्ना तूं आतां फुडें सर आमी तुमच्या वांगडा फाटल्यान आसा. आनी झेडपीचो म्हाका सपोर्ट आहा. वॉर्ड नंबर 3 लाटंबार्थे ग्रामपंचायत लाडफे बिचोली गोवा. हांव बाय इलेक्शनाक फॉर्म भरलेले आसा म्हळ्यार पंचायती खातीर. तेन्ना म्हाका सगळ्या म्हज्या गांवांतल्या सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद आसा आनी तेंच्या खातीर हांव सदांच म्हजो प्रयत्न करतलो अशें सांगून दोन म्हजे शब्द. तुमकां निवडून येतलो विश्वास आहा न्हू? हय. इलेक्शन कसं चालतं? इलेक्शन बरें आसा तशें म्हाज्या हिसपान. कितके बाबा हा चडसो आहा सपोर्ट करता म्हाका दिसता म्हाज्या आत्मासान. आनी आहा बरें तशें. आयज पर्यंत फक्त तुमच्याच घराण्यान खूप सर्वीस केलेली ह्या लोकांची आणि तुका जर चान्स पडलो जाल्यार तू आणि नवीन काय करपाक सोदता? म्हाज्या मतीन हांव म्हाजे कडेन जाता तशें बरें काम करतलें. कशें चलता इलेक्शन? कशें चलता? कावंट सद्या तरी बरें. अंदाजे कितलेशे जाला अशें तुमकां खबर आसा? अराउंड 300 जाला. आउट ऑफ 572. 572. कशा खुश आहात तुम्ही दोघे? हा 2 कॅन्डिडेट एका थंय रावप. तशें कितें आसा? इलेक्शनाक उबे रावला पंचायतीच्या. बाय इलेक्शन जाता. बाय इलेक्शन तेन्ना वॉर्ड नंबर 7. वॉर्ड नंबर पिळगांव पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 7 बाय इलेक्शन जाता. टोटल 318 वोटर्स आसा आनी आमकां हांगासर सगळ्या जे वोटर्स आसा तांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा. आनी अजून पर्यंत आतां सादारणशे 130 पर्यंत वोटींग जाल्लें आसा आनी बाकीचे सांजच्या सत्रान उरलेलें वोटींग जातलें. एकंदरीत जे वातावरण आसा पळय तें आमकां बरें हें आसा अशें दिसता.
आणि जातले 80% जातले होते. 80% जातले अशें दिसता. संवसारीक बायलां दिसा निमतान काणकोणच्या पैंगीण ग्रामपंचायतीत बायलांची खासा ग्रामसभा जाली. पंचायत वाठारांतले रस्ते दुरुस्त करचे तशेंच उदकाचो प्रश्न बायलांनी ग्रामसभेत उपस्थित केलो. तशेंच चिपळे वाठारांत मोबायल टावर बेगोबेग उपलब्ध करून दिवचो म्हणून बायलांनी ग्रामसभेत मागणी केली. मजगतीं मोबायलाक लागून जावपी दुश्परिणाम आनी सायबर गुन्यांवांचेर एडव्होकेट सुरेखा शेट्टे हांणी म्हायती दिली. ह्या वेळार काणकोणचे आमदार आनी मंत्री रमेश तवडकार, सरपंच सविता तवडकार तशेंच हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. सायबर क्रायम हे हांवें डिवायड केल्लें आसा. तर पयलीं कितें येता, सायबर थ्रेट येता, दुसरो क्रायम येता आनी मागीर सेक्युरिटी सेफ्टी. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार सायबर थ्रेट ही खूब दिसाक आसतात, सगळे कडेन आसता, प्रत्येका कडेन मोबायल आसा, मोबायल इंटरनेट आसा म्हणटकूच सगळे हे आयलेच आमकां खबर नासता. अशे खुबशे एप आसात. तातूंतले एकूच हांवें आतां एग्जांपल दिलां की फ्री डावनलोड करात आणि आपल्याक म्युझिक आयकपाची आवड असल्या कारणान आमी तो डावनलोड करतात. पळयलें जाल्यार हो पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी डावनलोड करता, पूण ज्या एपांतल्यान तुमी डावनलोड केला तो एप फ्री ना. ताका म्हणटात तो कॉपीरायट आसा. ताका तूं परचेस करचो पडटा, विकत घेवचो पडटा. पण हें म्हाकाय खबर नासता. हांव करता डावनलोड कित्याक तर म्हाका आयला न्ही फ्री कर म्हणून हांवें केलो. सो ताच्या खातीर अशा तरेन आमी नकळत खुबशा गुन्यांतून भाग आसतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरबंद. दिवचलेच्या मुस्लिम वाड्याचेर पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची नाशाडी सुरू आसा. आयतारा दनपारां ही पायपलायन फुटल्या विशीं म्हायती मेळ्ळ्या. पळया. हांव सद्या दिवचलच्या मुस्लिम वाड्याचेर आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाजे फाटले वटेन एक उदकाची पायपलायन फुटिल्ली आसा. भर रस्त्याक कुशीक ही पायपलायन फुटून हे पायपलायनींतल्यान उदक व्हांवून ताची नाशाडी सद्या सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा दनपारा ही पायपलायन फुटिल्ल्याचें कळटा. ही पायपलायन नेमकी कशी फुटली तें मात अजून कळूंक ना. मात जे सुवातीचेर पायपलायन फुटल्या थंय सद्या रस्तो रुंदीकरणाचें काम चालू आसा. हे काम करतना घडये ही पायपलायन फुटली आसूं येता असो एक अदमास आसा. आयतार आशिल्ल्यान सांजे मेरेन ही पायपलायन दुरुस्त करपाक कोणूच येवंक नाशिल्लो. ताका लागून दनपारच्यान सांजे मेरेन शेकड्यांनी उदक व्हांवून ताची नाशाडी जाल्ल्याचें दिसून आयलां. फाल्यां सोमार मेरेन ही परिस्थिती अशीच उरतली की काय असो एक प्रश्न लोकां मदीं उप्राशिल्लो आसा. आतां पळोवचें पडटलें संबंदीत खातें केन्ना हाची दखल घेवन ही पायपलायन दुरुस्त करता ते. तो मेरेन शेकड्यांनी लिटर उदकाची नाशाडी जातली हें निश्चित आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. येवपी पणजी नगरपालिकेचे वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आमी पणजीकार नांवाच्या पॅनलान आपले कमिटमेंट्स 2026 मॅनिफेस्टो सादर केला. ह्या पंगडाचे फुडारपण उत्पल पर्रीकार हांणी केलां. शारांतल्या पार्किंगाची समस्या सोडोवपा खातीर कॅसिनो येणावळीचो वापर करपाचो प्रस्ताव तांणी मांडला. पळयात. आज हांव मुद्दाम तुमच्या फुडें मिडिया फुडें आमचो जो मॅनिफेस्टो किंवा विजन डॉक्युमेंट आसा हाचें सॉफ्ट लॉन्च करपाक फुडें सरला. सॉफ्ट लॉन्च कित्याक ज्या दिसा रिजर्वेशन जालें त्या दिसा पासून इलेक्शन पर्यंत खूब कमी दीस आसा. सो म्हणून आमी आमचो एक कन्सायज मॅनिफेस्टो ऑलरेडी कॅन्डिडेट्सांनी लोकांच्या घरा पावयला. इट इज अ स्मॉल कन्सायज मॅनिफेस्टो. हाचो एक धाकटें वर्जन. ताचेर आमी क्यू आर कोडूय दिला. तातूंत लोक स्कॅन करून हो व्हडलो मॅनिफेस्टो विजन डॉक्युमेंट तांकां एक्सेस जातलो. हातूंत अनेक मुद्द्याचेर आमी इशू घेतल्यात. क्लीन सिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लायक पार्किंग हो विशय आसा. पार्किंगाचे फ्री करप पणजेन पेड पार्किंग हो विशय आसा. कित्याक इट इज ऑल्सो इम्पॅक्टींग द स्मॉल बिजनेसीस. सो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट अनेक विशय आमी हातूंत दवरल्या. ते सगळे तुमकां आमी डिस्ट्रिब्यूट करता आनी लोकांनी ऑलरेडी कॅन्डिडेट्स आर गिवींग दीस टू रिस्पेक्टीव म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या वर्ल्डान तेंच्या घरांनी हाचें एक कन्सायज वर्जन पावयता वीच एज अ QR कोड. मागीर इट इज ऑल्सो एनवायरमेंटली फ्रेंडली.
कमी 4 पानांचो आमी लोकां कडेन पावयला ऑलरेडी. मॅनिफेस्टोन आता फक्त पार्किंग आणि कसलो कॅसिनोचो विशय कॅसिनोचे रिलेटेड आमी पार्किंगाचो इशू, ट्रॅफिकाचो इशू हो घेतला. एनवायरमेंटल हातून आसा ते अनेक पॉयंट्स आसा. तुमकां वच्चे एफिशियंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल टुरिजम येयलो, दॅट इज फॉन्टेनास वे जाता. दुसरे क्लिनलीनेस आसा. इफ यू सी रोड्स खुबशा बऱ्या म्हणजे वीच कूड बी टुरिस्ट पॉयंट्स ते खूब क्लीन उरना. सो वी हॅव टू टॅकल दॅट. फुटपाथ्स आर नॉट गूड खूब कडेन. इफ यू सी मळ्यान वॉर्ड नंबर 20 थंय इतली यूज फुटपाथ आसा परत परत वयर सकयल आसा. पीपल कॅनॉट यूज इट, एस्पेशली एल्डरलीज. आणि अनेक मुद्दे लायबंदरचे फिशींग आतां जेटी जाता पळय, वन ऑफ द इशू इज ट्रान्सपरन्सी. तातूंत स्मार्ट सिटीचे सगळे सिवेज लायन चलता, कितें चलता हे लोकां कडेन दवरप इज ऑल्सो वन ऑफ इट. आयतारा श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवीच्या सत्रे उत्सवाक सुरवात जाल्या. फातर्पेच्यो ह्यो सत्र्यो म्हळ्यार खऱ्या धार्मीक एकसाराचें जिवे दर्शन. ह्या निमतान सगळे भावीक एकठांय येवन व्हडा उमेदीन सत्रोत्सव मनयतात. पळयात कांय भक्तिमय खेळ. देवी श्री शांतादुर्गेक नमस्कार करता. आनीक आज आमचो शत्रो उत्सव. ह्या उत्सवाक सगळ्या भाविकांक, भक्तांक ह्या देविल्या प्रांगणाक, देविल्या स्थळांक वेलकम करता, स्वागत करता. म्हजे बरोबर आमचे कमिटीचे ट्रेजरर बाब महीन देसाय आनीक बोमो देसाय जे आमचे कमिटीचे एटर्नी, आणि हांव विनोद देसाय कमिटीचो प्रेसिडेंट. आमी आज ह्या सत्रो उत्सवाच्या निमित्तान देवीक सकाळी महाअभिषेक जाला, तेजे नंतर सुवारी वादन जाला, आणि आता महाप्रसादाचे सगळी तयारी जावन महाप्रसाद स्टार्ट केल्लो आहा. आनीक हें करता आसतना आमगेले 12 गांवकार हेंकां हांव नमस्कार करता आनीक शाबासकी दिता की बरे भाशेन तेमी हो उत्सव हाताळिल्लो आहा सोफार, आनी हेजे मुखारय बी बरे भशेन जातलें देवीच्या कृपेन अशें हांव आशा बाळगितां. आतां थोड्याच वेळान देवीची पालखी मिरवणूक स्टार्ट जातली. 1 वराचेर गोविंद घाटयेच्या मार्गान. सगळ्यांक खबर आसा देवीचें मूळ स्थान म्हळ्यार कुंकळीचो गांव, आनीक ती कुंकळकान म्हणून आख्ख्या जगाचेर फामाद आसा. एक व्हडल्या मिलाग्रीची, व्हडल्या ब्लेसिंगाची आमची देवी. आज ती आपल्या मूळ स्थानार वयतली कुलवड्या. आनीक वयता आसतना देवी बरोबर पालक्यांक बसून देवी वयतली, आनी देवी बरोबर 12 सत्र्यो आनीक ढोल ताशांचो गजर बरे गाजा बाजान देवीक उत्सवान आमी तिगेल्या मूळ स्थानाक व्हरतले. आनी वाटेर वेरियस जाग्यांनी देवी आपलें दर्शन आपल्या भाविकांक दितली. स्टार्टींग जातली मल्लांगिणीक, तेजे नंतर सिद्धनगर, तेजे नंतर भिवशां, मागीर वोडी, ज्या जाग्यार आमगेले खूब क्रिस्तांव बांधव जे पयलीं पुर्तुगेज टायमार कन्वर्ट जाल्ले ते आजुनूय देवीक बरें मानता आनी देवीक मामाय सायबीण अशें म्हणून संबोधीत करता. आनी ताजे नंतर देवीलें मूळ स्थान कुलवडें तळेबाट. थिंगा देवी जवळ जवळ 2 ते 2.5 वरां रावतली. अरावंड 3-3.5 वरांचेर कुलवडे पावतली. आनी तेज नंतर मागीर वेरियस अदर स्टेशनां देविलीं जी रावपाची आसा ती म्हळ्यार मारड, ताजे नंतर पायराबान, मागीर देमानी, पायराबान, तेजे नंतर कोटो आनी बोमडामळ. ही सगळ्या स्थानाचेर देवी रावन सगळ्यांक आशिर्वाद दितली. आनी तेजे नंतर जवळ जवळ 9:30-10 वरांचेर परती देवळांक येतली. आनीक देवळां येतकीर मागीर आमचो धुल्ल पेटीचो प्रोग्राम आसतलो. आनीक तेजे नंतर आमगेलो सत्र्यांचो जो प्रोग्राम आहा तो समाप्त जातलो. जवळ जवळ 12-12:30 जातली रातची. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.